आपणाच्या जिबे वरवी सांत आंतोनीक देवाक आनी पेल्यांक केल्ल्या बरेपणाक देवान ताची जीब आमच्या मदें एक रेलीक दवरल्या. आमी आमच्या जिबे वरवीं देवाक आनी पेल्यांक बरें करूंक आयचें फेस्त आमकां आपोवणें दिता, कुरपेचो अवकाश दिता. एक मोगाळ मैपासी जीब एक मनशाची वडविकाय आनी आपुरबाय मात्र न्हय, एक संतोष बरी जिणेक एक वाट. सांत आंतोनीच्या रेलिकेचें फेस्त आचरण करतना ताच्या मजतीन देवाक होगलाप दिवंक आनी पेल्यांक मनान मोगान वळोवंक फावो कर म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. आयच्या दबाजीक मिसाच्या बलिदानाक प्रधान याजक जावन आसच्या भोवमानादीक बाब सिप्रियन पिंटो सर याजकांक आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक व्हड मोगान आनी अभिमानान स्वागत करता. या मिसाची ते सभा हे बरी आसात. 42 वर्सांच्या आकाजारी जिविताक अर्गामीस दितात विक्टर आनी फ्लोरिन डी सिल्वा. 3ऱ्या वर्साच्या जन्मदिसाच्या उडासाक अर्गामीस दितात ॲडम सिक्वेरा. अर्गामीस दितात पाउलिन मर्सी मोंतेरो विजय, प्रेमा आनी निनेट टेलिस, तेरेजा पायस, बोनिफस कुटीन आनी कुटाम विजय, कॅल्विन आनी शर्ली कुटीना दुबय, मायकल डिसूजानी कुटाम, ग्रेटा खरवालो, फ्रेनिटा फर्नांडिस, कार्मिन लोबो, रॉबिन रोबेटा राइस यूके, गिल्बर्ट मार्था डिसूजा, स्टीवन आनी जेसिका, जुलियाना सिक्वेरा बिंदुर, विनेट कोलासो आनी कुटाम चेप्पू, लुइस डोरा रोड्रिगस, मेल्विन आनी विल्मा डिसूजा पेरमनूरू. तशेंच प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिला विक्टर मार्था डिसोजा. तशीच आमची ते सवा आमी सुमय मुखार दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. भाव भयणीनो, सांत आंतोनीच्या रेलिकेची परब संभ्रमान आचरण करून आमी सांगता मेळ्ळ्या. सांत आंतोनीच्या जिबेची परब म्हणून आमी आपयता. आनी ह्या फेस्ताक सहज जाल्लो संदेश घेतला. 13वो उलो सांगला ते कोणाक सांगला ते पासारून दीत, कोणाक पावला ते सांगून दीत, कोणाक पावला ते सांगून दीत. जिबेचें काम जावन आसा उलोवचें, सांगचें.
सांत आंतोनीक देवाचें उतर फावो जालें, ताणें तें सांगलें, पासारलें. देवान केल्लीं कृत्यां ताणें सांगलीं आनी परगट केलीं. आमच्या जिवितांत देवान जायतीं बरीं कृत्यां केल्लीं आसात. देवाचो उपकार आमी आठोवंक जाय, उपकारी मोनाचे आमी जावंक जाय. जायते फावटी कोणी आमकां दुख्ख येयल्लें परत्यान सांगता, पूण आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण जालां तें परत्यान आमी सांगना. तें गरजेचें. जर देवाची स्तुती जाता, देवाची वाकोवणी जाता आनी अशें सुवाता परगट जाता. आमच्या जिवितांत कितें सगळें बरेंपण जालां, ह्या देवाक आमी अर्गां दिवन तें हेरांक सांगया आनी ह्या सांगल्या मुखांतर देवाक आमी परगट करया. ही कृपा आमी सगळें मागता आसतना आमच्या पातकांचे आमी दूख धरून देवा लागचें बक्षांनी मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्ववेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेदान सावन कुवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा विनंती करात म्हूण. सर्पद्वेदा देवा आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमी प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी,
तुझ्या शेडयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवंत आंतोनी पोविसाबेक तुवें दिलोय. ताच्या बिनोवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. रोमागारां बरयले पत्रांतले वसा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुजे लेगे आसा, तुज्या ओंठार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच आमी परगट करता ते उतर जेजूच सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी तूं परगट उसार जाल्यार आनी देवान मेल्लांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सत्माने जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. कित्याक काळजान बावार्था द्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उसारणे द्वारे तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तकच म्हणटा ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक समेस्तसो सर्वेस्वर तोच आनी आपणाक उला मरतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापांनी दितलो. पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्वराचे नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडटलो. पूण ताका सतमानूंक नातले ताका उलो मारतले कशें आनी ताचे विशयान ताणें आयकलेंच ना जाल्यार ताका ते सतमंतले कशें आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें आनी प्रचार करूंक धाडले शिवाय कोणी प्रचार करूंक करचें कशें. पवित्र पुस्तक सांगता हा कितले विचित्र हेणे सुवार्थ हाडून येताल्यांचे पूण सगळ्यांनी बरे खबर पाळो दिलो ना. कित्याक इजायनस सांगले बरी सर्वेस्परा आमी परगट्टेले उतार कोणे सतमंदला तर संदेश आयकले निमती बावर्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. देवाचे उतार हे. Spur kartan bumir diş kaltan Service spur kartan bumir diş kaltan Hirasha service spur म्हणता त्या नावात बेतली प्रीतमेचे सराय तुझे महिमे मुखार खावचेत Service por suon शहर पोरत्यान उबारतलो आणि वरते मैमेन प्रत्यक्ष जातलो तेतना गतदानातल्याचे प्रार्थना ऐकतलो आणि त्याची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करसो ना. सर्वेस्वर
परजेन देवाक ना वाटचे खाती ते मोकळे संतते पासून इतले बरोवन आसो कैद्यांचे विलाप आयको मरणाचे फरमान जाल्ल्यांक सुटका दिवो देवान आपल्या मोहम्मद परमेस्तानातावन सकला दीस घाली सरगारतावन प्रितमेचेर ताणे नदर घाली सर्वेस्वर सरगारतावन भूमी देश घालता सर्वेस्वर सरगारतावन भूमी देश घालता जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमच्या मदें 6 जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये, कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीण सर्ती जातली म्हूण तुमी जाणा जाय. साबार संगतींनी आमी सक्कडी सुकोवन पडटा. जो कोण उलोवण्यांत केदी सुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीस. सगळी आपली कूड दामून धरूंक तो शकता. घोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचे खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंतता. तो हळू ताचें सगळें आंग आमी मुठी भितर धरयेता. तारवांची गजली तशीच. केदी ओडली ती जाल्यार आनी कितल्या बलिश्ट जडवऱ्यान तांकां धांवडोवन व्हेल्यार एका ल्हानशा सुकणान कालासीचे कशे प्रकार जाय ती उरयता. जी बी तशीच जावंक ती कुडीसो एक कोण ल्हानसो सांदो, पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बाडाय उलयता. उज्याचे ल्हानशें एक कीट केदें ओडू रान लासून बसमिता पळया. देवाचे उतरे. Osoy mokelo, आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देवान संवसाराचो osoy mokelo, आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमच्या सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत धाडिल्ले ते बाबे 70 संतोसान फाटीं आयले आनी म्हणाले, सोमया तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळातावन जग लावणें पडलेल्या बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया, सोरोप इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें बोडस पांयांतळां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना.
तरी पूण देवुसार तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोष पावा नाकात, बघा तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. कोणाक पावलां तें सांगून दीत. भाव भयणीनो, अशें हांवें वाचलें आमच्या महात्मा गांधी विशयांत. तो सावथ आफ्रिकांत शिकोवन आसलो. एका हॉटेलाक ब्रेकफास्टाक गेल्लो. ब्रेकफास्ट जालें आनी सकडांनी टिप्स दवरच्या बरी तांणी त्या वेटराक इल्ले टिप्स दवरले. पूण ताणें त्या वेटराच्या तोंडाचेर दिश्ट घाली, एक बरो हांसो दिल्यो, ताच्या बावड्यार खांदार हात दवरून थँक्यू सर म्हणा लागलो. त्या वेटराक इतलो संतोश जालो की तो व्हडल्यान हांसलो आनी हात जोडून गांधीजीक म्हणा लागलो खंय, थँक्यू व्हेरी 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 मच सर. गांधीजीक विशीच दिसलें, कित्याक तितलें लांब ओडटाय म्हूण विचारलें. ताका तो म्हणा लागलो, सर फाटल्या 20 वर्सांत हांव न्हू ह्या हॉटेलांत हांव काम करीत आसां. कितलेशे जण येतात, ब्रेकफास्ट लंच सापर जेवण बरो करून वेतात आनी जायते जण म्हाका टिप्सी दितात. पूण तूं ज्या बरी या पळय, तोंडा पळोवन हांसो दिल्लो, खांदाचेर हात दवरलो आनी थँक्यू सर, आमकां खंय सर म्हणटात, थँक्यू सर म्हणलो पयलो व्यक्ती. आनी त्या देखून ह्या 20 वर्सांच्या ह्या म्हज्या वावरांत सेवेंत आतां म्हाका भोगल्यातलो संतोष केदाळाय भोगुल्लो ना. आनी त्या देखून परत्यान तो हात जोडून म्हणा लागलो खंय, थँक्यू व्हेरी 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 मच सर. म्हज्या जिवितांत आज तृप्ती आनी धन्यता आसा. म्हज्या सेवेक पयशा रुपार न्हय पूण मनशा रुपार उपकारी मोनाची भोगणां पळोवन इतलें पुरो म्हणा लागलो. भाव भयणीनो, कोणाक पावलां तें सांगून दीत. बुआपुरबायचो विशय हो आनी सांत आंतोनीच्या नोवेनांत तेरा उलो हो जावन आसा. कितें पावलां आमच्या जिवितांत, कितें पावलां, कोणा तावन पावलां, हें बसोन नियाळ करची गरज. आमच्या जिवितांत जायतीं जाणां पावल्यांत. आमचो देवी आमकां पावता, सांत आंतोन पावता. आतां सांगा आयल्या वेळार थोडी वळखीची म्हाका मेळ्ळी आनी एकली म्हाका सांगा लागली, फादर ह्या उद्देशा खातीर मागा म्हूण सांगून. आमी मस्त जाणां कडेन मस्त सांगता आनी कितें म्हूण सांगता. 2 तरेन आमी सांगता. एक संतोश सुसारता, बरेंपण जाल्लें, देवान म्हाका तशें केलें, देवान म्हाका अशें केलें, देखून देवा तें उपकारी मोन म्हजें ती आसा. आनी अशें बरें सांगतेत वेतात. आनी एका वाटेन ताणें म्हाका तशें केलें आनी म्हाका तशें केलें, ताणें म्हाका ती गाळ दिली, म्हाका हांवें ताका तितलें केलें, ताणें म्हाका इतलें पाटी दिलें. असलें जायतें दुरसोणें खंत बेजाराई आमी आयकता. तर ह्यो 2 संगती आमकां कितें मोती हाडटात. जर तर आमची ती चड उपकारी मोन आसा, आमी सदांच जावन देवान आनी देवाच्या नांवान हेरांनी केल्लें बरेंपण उक्त्यान पासारता, तें परगट करता, तें 4 जाणांक सांगता. तसलो अनुभव तुमकां आसा, म्हाका आसा, हांगाल्या पाद्र्यापांक आसा. कितें एका फिरगजीन कसलें कश्टांचें येवजन हातीन घेतलें, तें लोकांच्या सहकारान देवाच्या बेसावान बऱ्यान पोंताक पावलें. आनी जायते लोक येवन, फादर तुमी हात घाल्लें आमचो फळ जालें फादर अशें म्हणटाना आमकांय संतोश भोगता. तीं 10 जाणां कडेन सांगतात, आमी 10 जाणां सांगता. ह्या फिरगेचो लोक भारी बरो, तांणी सहकार दिलो, देवान बेसांव दिलें, देखून हात घाल्लें, येवजन बेगीन पोंताक पावलें. एक ताची तृप्ती, संतोश सुद्दां दोसकाय. भाव भयणीनो, ह्या कट्टिलेंत फेस्ताच्या हर एक विशय काडा. 9 दिसांनी 9 नोवेनाचे विशयात आनी हर एक विशय एका व्यक्ती विशयान. आनी ताणें तांच्या जिवितांत कितें कोण पावला तें सांगलां. देखून मोठ्यान हांव उडासा काडटां. पयलो व्यक्ती जावन आसा जाकारी. ह्या कट्टिलेंत देवाचें उतर दिलां हांगासर जाकारी. आनी कितें करता तो, सदैव
जावं सर्वेस्पोर देव देवाची विचित्रां तो सांगता ती परगट करता. पवित्र पुस्तक म्हणटा जाकारी पवित्र आत्म्यान भरलो आनी देवाची स्तुती करूंक लागलो. सदैव जावं सर्वेस्पोर देव जाकारीचें किर्तन म्हणटा हांव, बेनेडिक्टूस म्हणटा आमी. बोवा पुरबायचें देवाक स्तुती गायन करचें. कित्याक आमी जाणा उतर प्रायचेर बरो मनीस तो नितीवन मनीस एक यास जगतो मग भुरग्यान आतरले आनी हे बरी खबर ताका परगट जाली आनीक ती परगट उसारूंक ताका अवकाश मेळ्ळो ना कित्याक तो मोनो जालो. म्हाका आतां दुसरें वाचता वाचतना उडास आयलो. म्हज्या तऱ्यांची पातकां चड शिक्षक म्हणाने आमी पाद्र्याप शिक्षक तुमी हांगा शिक्षक म्हळ्यार खाली इस्कारान शिक्षक मात्र जायचे म्हणना. समाजेंत वाड्यांत पवीस सभेंत 10 जाणांक आमी कितलें शिक्षण दिता कितलें सांगता. म्हज्या मतीक परत्यान ही चिंता पायले मोनो आसल्या मनशाक फातक उणें शिक्षा उणी ताचो अर्थ अशें केप्प्याल्या मनशाक ताची फातकां उणी न्ही ताका आयकना जाल्यार पळय दोगां घोव बायलां 50 वर्सां सांगाता जियेलीं खंय दोगांयनी लढाईत करूं ना म्हूण ताका सन्मान केल्लो खंय. सकाळां जाप जालें घोव बायलांक इतली म्हणली लढाय जायनाय 50 वर्सां लढाई करूं ना हाचें कारण कितें म्हणटाना एकलो केप्पो आनी एकले मोने एकल्याक आयकना एकल्याक उलोवंक जायना. लढाई खंय जावन जाता देखून आमकां उलोवंक येतेल्यांक जीब आसलेल्यांक उलोवंक जीब तांकां आस आसतली जीब आसता पूण उलोवंक म्हणचें हांवें उलोवंक जातेल्यांक सांगलां शिक्षक ताका चड जडती जातेली ताजेर चड विचारतले कित्याक ते चड उलयतना सती सांगतात पटी सांगाचें पडटा तो रेबटींग या पटी येतात. देखून म्हज्या मतीक तें आयलें त्या विशयी हांवें कांय कॉन्सन्ट्रेट करूं ना पूण आतां वाचतना म्हज्या मतीक आयलें. दुसरी व्यक्ती जावन सांगा व्हडल्या ताळ्यान तो अर्गां दितच जेजू सरशीन पाटी आयलो. कोण तो कोडकार. कितें जाण कोडकार बरें जाल्ले म्हण त्या घडीत सांगतात 10 जण कोडकार बरें जाल्ले. तो एकलो परगांवी तो जुदेव न्हय ते जुदेव 9 जण शिदा गेले पूण हो एकलो पाटी आयलो देवाची स्तुती करूंक तो आयलो. आनी हांगा सांगला व्हडल्या ताळ्यान तो अर्गां दितच ताचे न्ही इम्पॉर्टंट ब्युटिफूल म्हळ्यार जेजू फाटल्यान गेलो तो घरा वचोना आमी जर धांवते जालें घरान बारीक खुशी जाली म्हूण सांगून पूण तो गालें करता जेजू फाटल्यान गेलो जेजू सशीन आयलो. परत्यान तिसरो दिसाचो विशय म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता. कोण म्हणटा हें मोरी माय म्हणटा. आनी ह्या किर्तनाक आमी कितें म्हणटा मोरयेचें स्तुती गायन म्हणटा. सगळ्या संवसाराचें तें नांव वाडलां. बोवा परबेचे कंतारी आसा आंतले शब्द घालून तुवें केल्या सौम्या विचित्रां सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजता सर्गांनी संवसारांत. म्हजो जीव सौम्याची वडवी गाथा म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसनेक म्हाका आबून सुबारता वैभव ताचो प्रगट जाता. मोरये विशान भाव भयणीनो देवाची स्तुती गायन करता. किरकोळ चरणदासीक देवान ऊंच उबारलें आनी ही कृत्यां सगळ्या मनशा कुळाक कितल्या वर्सांतून ह्या गितां मुखार प्रगट जाता. तेच तासात आमी पाद्र्याब सकाळीं जाकारीचें किर्तन सांजेर मागण्यांत मोरयेचें किर्तन हर एका दिसा ब्रिवेरीन म्हणूंक आसा. तर कितले पाद्र्याब आसात शिश्टाय करतात लायकांय आजकाल जायते ब्रिवेरी मागणे अशें भाव पयस मागणे करता आसतना देवाची स्तुती मोरये वर्ती देग. चवथें त्याच घडये उठोवन ते जेरुसलेमा फाटीं गेले. कोण ते एम्माउसाच्या वाटेर आसले जेजूचे 2 शिस. ते निराशी जाल्ले बरोवसो तांणी होगडायिल्लो. कित्याक ते गेले सांगोंक गेले. कितें सांगोंक गेले बरी खबर कहली बरी खबर जेजू जिवन जाला आमकां दिश्टी पडला आमी ताचे सांगाता बसल्या जेवल्या हाचे बरी खबर आसा तांकां. ते बरोवशान बरोवन हो बरोवसो आजुनूय पवित्र पुस्तकांत पास्कांच्या काळार आमी वाचता शर्मा सांगता तुमी आयकतात. 5वो विशय भाव भयणीनो थंय हांवें सुवाता प्रगट करीचे. कोणें म्हणलें जेजून म्हणलें. कोणा कडेन म्हणलें सिमांव कडेन ताच्या सांगात्या कडेन
खंय सुवाता परगट करूंक आख्ख्या गालिलेयांत कसली सुवार्ता शिकोवचें देवसार धांवडावचें जेजूस सांगता थंय हांवें वचून सुवाता परगट करीचे 7व्या दिसाचें तूं तुज्या घरा फाटीं वच देवान तुका कितें केलां तें सगळ्यांक सांग कितल्या अपुरवाचीं उतरां कोण सांगता जेजूस सांगता कोणाक सांगता देवसार लागिल्ल्यांक सांगता भिरांकूळ देवसार तुमी वासात वांजेलांत जायतो काळ आंगार वस्तू दवरिनातलो घर सोडून गोरी आनी जी येतलो ताका सांकळेनी बांदचें आसलें तुजें नांव कितें म्हणटा तो कितें म्हणा लागलो जुवानबाई खाले म्हणा लागलो तो म्हजें नांव सैन म्हणा लागलो सैन म्हळ्यार मस्त जण आमी बोळादीक तितलो बोळादीक ताका पार्यान दवरल्यार तो बांदपास तुटयतलो तो सैन बोळादीक हिणतो आनी बरो जाल्लोच जेजू सांगाता येता म्हूण पर हाडटा जेजू हांव तुज्या सांगाता येता पर हाडटा आनी जेजू काले म्हणटा नाका नाका तूं वच आनीक वचून कितें तुका बरें जालां तें तूं हेरांक परगट कर तो गेलो पयस दिसता म्हणटा हांव पळोवंक वचोना थंय तो गेल्लो गे म्हूण सांगून हांव नातलो त्या काळार पूण पयस दिसा कितें म्हणटा तेच्या उपरांत पळया तो गेलो शाराच्या सांदी मुल्यांनी वचून आपणाक जेजून केल्लें तें सगळें गाजोवंक लागलो ब्युटिफूल आं पयस दिसता कितलो सुबीत आसा गणितां कितली सुबीत दुसऱ्यो काणयो सांगच्या बदला हातूंत कितल्यो बोवापुरवायचीं गणितां आसात आनी 7वें व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला लुकाच्या वांजेलांत कोणें म्हणलें विधवीच्या पुताक जिवंत केल्ली पळयल्ली म्हणा लागली व्हड एक प्रवादी कोणें म्हणलें विधवीच्या पुताक जिवंत केल्लें दोळ्यांनी पळयल्ली म्हणा लागली शारांतलो व्हड एक जोमो विधवीच्या पुताक एकल्याच पुताक जिवंत केल्ल्या वेळार पयस बसता म्हणटा ती भियेली आनी देवाची स्तुती कर्ण कितें म्हणा लागली व्हड एक प्रवादी तांणी आयकल्लें सांगलें पासारलें सत आमच्या मदें उठला देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला कितें जालें जेजू विशांती खबर पयस बसता म्हणटा सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या गांवांत विस्तारली फेस्ताचो संदेश तो कोणाक पावला तें सांगून दीत हरी एक बोटी बारी अपुरबायचो संदेश काडला कोणें तो संदेश काडला आनी वाचपां दिल्यात तांकां म्हजे 2 प्रणाम पवित्र आत्म्याचे प्रेरण ते रियली आय एप्रिशिएट कंग्रॅच्युलेट ताका पूरक जावन हांगा एका फाटल्यान एक देवाचें उतर आमकां दिलां मुखलें जेजूस अर्गां दिता बापा हांव तुका अर्गां दिता कित्या खातीर ल्हानांक सर्गींच्या राजाचे ल्हानांक ग्रेस्तांक न्ही जाणट्यांक न्ही तर थंय सोब दियाबळे जाणट्यांक तांकां न्ही पापाच्यांक साद्यांक ल्हानांक खालत्यांक शिकप चड नातल्ल्यांक आमी चिंचे आमकां पुरो गोत्तू म्हणून काय जालें पुरो गोत्तू थोडे फावटी सादी मनशां बळे तांच्या तोंडांत तेंची उतरां जाणटी बुदवणकाय ती देवानसांच्या मोती घालची पवित्र आत्म्याच्या मोती घालची कीन म्हणटात आमी इंग्लिशान चीत दिवन आयकजे दर इज ट्रूथ इन दॅट मुखलें भाव भयणीनो जेजून काल्स घेतली अर्गां दिलीं आनी ताणें वांटली अर्गां दिलीं देवाक स्तुती गायन केलें देवाचें बरेंपण वाखणलें भाव भयणीनो सांत आंतोन कितें करतलो आतां कितें तो करता आजून आदीं कितें केलां तें आजुनूय तो करता हांगा जावन दी केरेकट्टे जावन दी दोरनाळ्ळी जावन दी पादुआ गेलां आनी ह्या पळय सकट जाग्यांक गेलां सांत आंतोनीच्या आनी तशें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो ताची जीब ताची रेलीक इतल्या वर्सां उपरांत तो 12व्या-13व्या शतमानांत जियेल्लो आतां आमी 21व्या शतमानांत जिवन आसा आनी आजुनूय 800 वर्सां उपरांत ही रेलीक जीब आसा जाल्यार देवाच्या उतराची महिमा गाजोवंक देवाचें उतर ताणें परगटलें आनी त्या विशयां वयर आनी ओटलो शर्माव जाय तुमकां उतरां म्हणून न्ही सांत आंतोनीची 13 अजापां कसलीं पुरा अजापां देवाच्या सत्तेच्या बळान कसलीं पुरा अजाप करूंक जालीं ताका देवाची महिमा संवसाराक गाजोवंक जालें भाव भयणीनो आमची जीब वर्तें देणें मोन्या मनशाक उलोवंक जायना आज जीब आसलो मनीस बरें उलयता पूण बऱ्याच्या चड वायट उलयता की म्हणलें एक सवाल हांवें विचारूंक जाय पोरूस व्हिडियोचेर ल्हानसो एक व्हिडियो 1 मिनटाचो आनी तातूंत आसा
एक जिंकेचें पील एकाडे शिरकोन पडला आनी एक बोव मारता एकलो मनीस तें सोडयता आनी ताका भायर हाडटा तें ताच्या मुखार सर पडोवन परत्या हें करून ताळे आनी ते ताका आनी तितले म्हणटाना उरलीं धांवन येतात आनी उरलीं पुरा धनिया मुखार ह्या धनी कोण वता तोंड दिसना ते हात मात दिसता आनीक ती तांची भावना उपकारी मनाची भावना कृतज्ञता उपकारी मन ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करतात आनी सकयल तें बरयलां भाव भयणीनो अशें बरयलां ओल फॅमिली अँड रिलेटिव्स आमी रिलेटिव्स म्हळ्यार सैरीं आनी तांची सैरी आहात न्ही देखून हें घालां ओल फॅमिली अँड रिलेटिव्स कम टू से थँक यू फॉर सेवींग आवर चायल्ड आमच्या भुरग्याक तुमी राखल्याक तुका देव बरें करून सांगूंक आमी आयिल्ले हांव आनी सकयल परत्यान बरयलां ह्युमन्स मे फॉरगेट दे डोंट मनशां विसरतात ती करनात दे डोंट सो टचिंग एक्सप्रेशन्स नीड नॉट बी विथ साऊंड हर एक कथा आमी शिकोवंक आसा ह्या दिसांनी परत्यान म्हज्या ह्या 36 वर्सांचे ह्या जाकी जिवितांत हांगा म्हज्यान चड अनुभव घालो फादर JB आसा फादर गिल्बर्ट आसा ते म्हजे आनी सिनियर तांकांय आनी तुमकांय साहित्य हांगा मलगडी आसा तुमी परत्यान तुमी सांगचो विशय कितें अनुपकारपण तें परत्यान सांगतात ताणें दुखयलें ताणें तशें केलें कितले बडी सांगचें तें सांगून मौत पिशी करची आनी कुडीक जाय जावन पिडा ओण काणकोवची तें विसरूंक जाताय आमकां बरेंपण जाल्लें तें 6 जाणांनी सांगूंक जाताय कंडी जावन यू विल बी हॅपी उपकारी मन देवातय उपकारी मन देवाच्या मनशांतय देवा मुखांतर जायतीं मनशां आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण करतात आमचो देव कितलो उदार कितलो बेसांव आसो आमची मागणी तो आयकता आज भाव भयणीनो अनुपकारपण सडलां उपकारी मन देवलां ग्रॅटिट्यूड टेकिंग फॉर ग्रँटेड टेकिंग फॉर ग्रँटेड आमच्या आवपेनी आमच्या कितलो त्याग सॅक्रिफायस केला आज कितलीं भुरगीं आवय त्याच मोगान मोरा पर्यंत सांबाळटात मेल्या उपरांत मागीर रिग्रेट करतात मागीर व्हडली पेट पाळणें फुलां हक्कड मिसां दितात थोडी बियान थोडी मोगान घेवन येना कित्याक म्हळ्यार मुस्तोनाक मेल्ल्यांचे म्हाका जिवंताल्ल्यांचे मेल्ल्यांनी म्हाका येदोळीत दसूंक ना आज येवन 5 वरांचे सिमीस वचून मागणें करना आयलां म्हाका दोशीनात जिवंतालीं केदार दोसतात म्हणून देव मातच जाणा अशें म्हणटा आसतना थँक्यू आमचो पापसो केदार म्हणटा न्ही 3 शब्द आमी PUC शिकतना एक पाठच ताल्लो प्लीज सॉरी थँक्यू PUC शिकतना हे 3 शब्द आमच्या जिबेर आसा जे म्हणून आजकाल अब्बा कितलोय उपकार कर एक थँक्यू म्हणलो शब्दूच येना आतांच्या संततेंत हांव सॉरी म्हणलो शब्द आतांच्या संततेंत हांवें भारी अप्रूप प्लीज नांत ना कित्याक दे टेक फॉर ग्रँटेड हलो संवसार रुपी जाता तेच आसा हांव कितें चुकलो जाल्यार म्हाका बक्षिया हांव कितें उलयतां म्हज्या अनुभवांत उलयतां आसात मस्त बरीं मनशां आनी सदांच जावन ती बरो मालगडी जुवान बाय तुज्या तरी 84 वर्सां म्हणटाय पळय तुज्या जाली ती खंय मेळ्ळ्यार येवन बेसांव मागतात एक देव बरें करूं म्हणटात आनी आपली सॉरी कांय इल्ल्यार सॉरी फादर म्हणटात आतांच्या संततेंतय सॉरी म्हणलो शब्द जावन दी थँक्यू म्हणलो शब्द जावन दी प्लीज म्हणलो शब्द जावन दी उणो जावन आयला तशें म्हळ्यार अनुपकारपण सडलां उपकारी मन उणलें जालां ह्या आनी एक गोठ्यांक जाल्यार वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड हांव जर तर फेर्मान उरतना हांगासर शाबित्तरान पावलो जाल्यार आमी कितें म्हणून बयिल्लें थँक्यू जिजस थँक्यू माय गॉड तेव्हा ते म्हाका हांगा शाबित्तार हाडलें न्ही अर्गां तुका तशें जाल्यार मात्र मागणें फळादीक जाता लांब मागणी आमची ती बरा 25 बोटी तेर्स म्हळ्यार तातूंत काय व्हडलें तेच म्हणाचें भक्तीपणां जाय पूण उपकारी मनान कितलें कित्याक देव उपकारी मन आसूं देव हर एकल्याक पयस बस आमी जायते फावटी आयकता जायत्या मनशांनी देवा थंय उपकारी मन दाखयल्या वेळार देवानी की उदार जाता देखून भावा भयणीनो दारूण आय पयस वचून दी इंडिफरन्स पयस वचून दी केल्लें बरेंपण पाक्यार्थान गाजय केल्ल्या मनशाक प्रोत्साहन मेळटा आनी की करया म्हूण जाता पळया तुवें बरें एक काम केलें आनीक 10 जाणांनी तुजी होगडीक उलयली जाल्यार तुका आनी उत्तेजन मेळटा की ना पूण तुवें गरवी जावन नजो हांकारी जावन नजो व्हडलो मनीस जावन नजो
अहम इगो देवान हे ताच्या बरेपणान म्हजे मुखांतर केल्लें म्हणलें चिंताप दवरल्यार खलतेपण देवाक आनीक चड मेस वता. 10 जणय बी बरे जाल्ले, बाकीचे 9 खंय गेले. जेजूक तर अली भोगणां आयलीं जाल्यार आमकां येवचें स्वाभावीक. आनी तेंच आमी एक थँक्यू देव बरें करूं कितें बरेंपण केलां 4 जण सांगल्या वेळार आमकां उत्तेजन संतोश मेळटा जाल्यार आनीकी आमी इल्लें करया म्हूण आमकां भोगता. आनी त्या देखून भाव भयणीनो परत्यान सुरवेक हांव वेता. कोणाक पावलां तें सांगून दीत. सांत आंतोनीन देवान केल्लें सर बरेंपण मनशा फुड्यार प्रगट केलें, आतांय तो करीत आसा. आनी त्या देखून ताची जीब आजुनी जिवंत आसा. आमची जीब कूड आत्मो मरा पर्यांनी मेल्या उपरांत ही जिवंत आसूं दी. देवाची होगडी गावोवंक फावोन दी. हे भाग आमकां समेस्तां फावो जावन दी. आमेन. उबे रावया, आमच्यो गरजो समेयाती आमी उसारया. तुमचे जवाब आमचा बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गेंच्या बापा, सगळ्या पवित्र सभेन तुझ्या मोगाच्या सटोवणेची बरी खबर आपणाच्या जिणे वरवीं आनी उतरांनी सर्वांक कळीत करूंक पवित्र आत्म्याचे बोळ दी म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा संत अंतोनीच्या मजतीन सगळ्या आमच्या भारत राष्ट्रांत सर्वांनी आपणाच्या जिबे वरवीं हेरांक बरें करूंक उत्तेजन करूंक सुख दुख वांटून घेवंक शिकय म्हूण मागता हांव. आमच्या मंगळूर आमच्या दियेसेजींत मोगान आनी भावार्थान सुवार्ता प्रगट करूंक सर्वांक सा अंतोनीचे देख घेवंक आमकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा, संत अंतोनीच्या आश्रयान जिवांच्या निवासांक सेवा दिताल्यांक तुज्या विस्तार बेसावांनी बरी भलायकी मोतीक समाधान दी म्हूण मागता हांव. आमच्या कोप शेळे उदक दिल्ल्याक इनाम आसा म्हूण बापा जेजून आमकां उगडापे केलां. सा अंतोनीच्या सर दानींक फिरजेंत रावल्ल्यांक मुड्डोम दिल्ल्यांक स्पॉन्सर रावल्ल्यांक विविध रुपार सेवा करतल्यांक तुज्या विशेष बेसावांनी दुबळ्यांतय अनाथतय तुज्या नांवान ते कुमक करतना तांकां 100 वांट्यांनी भरती कर म्हूण मागता हांव. संत अंतोनीचो उंडो बापा दुर्बळ्यांक निर्गतिकांक दिसपडटो ग्रास जाता, तांची बूक थांबोवंक आदार जाता. तूं सर्वांक दिसपडटो ग्रास दिताय. सौर कृशिकांक वावराड्यांक बेसाय करतल्यांक जगतो प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बापा, संत अंतोनीच्या भक्तिकांक संत अंतोनीच्या स्पिरितान आपणाच्या जिणेंत आनी उलोवण्यांत क्रिस्ताक प्रगट करूंक आनी एकामेकाक मोगान मनान उलोवंक फावो कर म्हूण मागता. आमकां कोणी सक्कळी आमच्या जिवितान बरेंपण केलां तांच्या खातीर मागया. आमकां कोणें दुखयलां वायट केलां तांच्या खातीर मागया. कित्याक तांचे तावनी आमी जायते लिसांव शिकल्या. संत अंतोनीच्या सक्कळी भक्तीका खातीर मागया. जायते संत अंतोनीचे भक्तीवंत मनीस गरजेवंतांक मस्तो आदार दितात. कितलेशे आसरे संस्थे ताच्या नांवान चलतात. आनी खंय एक फिरगस ताच्या नांवान सुरू केल्यारी, एक इगर सुरू केल्यारी ती यशस्वीतरान पंथा पावता. कित्याक संत अंतोनीचे भक्तीवंत जायते आसात. देवा तावन इल्लेशें जोडल्यार चड ते दितात देवाच्या कामाक, पवित्र सभेच्या कामाक. ताका समेस्तांक संत अंतोनी मुखांतर उदंड मापान देवाची बेसांव लाबोरीत मागया. कोण आमचे कडेन मागोवंक विसरना, कोण आमच्या मागणेची गरज आसा, कोणा पासून मागता बसयला तांच्या खातीर मागया. ही मागणी आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात. आमेन. देशशी आमी आयल्या उंडो आनी वायनास भेटल्या
क्रिसासो वेगळी सशी आम्ही आयल्या मुंडो आणि वायनास वेगळीका स्वीकार करून पोराता आमकां सुखा समर्पिता बाबा भयणीन आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या घरातले बलिदान आपल्या मनात वेगळे आमच्या लेख्या तुज्या भाग्यवंताच्या आंतोनीच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या आंतोनी काल तुज्या मोगान जियोवन सासणाची सुरवड जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सांत आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाकी परब संभ्रमोंक तुज्या पवी सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावो जिवीत आमकां धंय दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समिया वरवीं पवित्र आत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदें ती तावन अस्तम ते पर्यांत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्या एक आशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पोवची तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोप दिलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबर तसो गोड परगटुया
बापा आमच्या सरुणेपासून तुझ्या पुतां सुसरल्या कश्टा मरण असो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार सटणे असो आमी मुक्तीपणी उडास करता तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजो सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोगेवन आमकां मरयेच्या तुज्या भगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभावी रग साक्षांच्या भगेवन सांत आंतोनीच्या आनी सोमेस भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरून आसा बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी पिटर पौल साडन आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसूं रे तुजे पवित्र सभेक आपल्या सगळ्या जिवितांत बापाक अर्गां स्तुती केल्लो जेजू क्रिस्त आमचो समी आमचो सोडवणदार ताका सेवन देवातय देवाच्या मनशांतय उपकारी मनान जियोवची आमी सुभागी समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली Osai maka Yusre ki dejine makalaka somna Tunsai maka Ani haum ta sofanto Chirikon rabam shikai maka Sudu jite jita Hachitai tu jita Subam forza da Dim sakta Adreta somyaha Senchatuka Masare kasda Osai maka Yusre ki dejine makanaka somya Tunsai maka Adreta somyaha Senchatuka
सुम्याची नागा पळयताय म्हजे संगीत बसताय सर्गीचे काण मोजी जाता वागमोते बेदे बोते तुझे संगीत जमचे जिणेन म्हाका दी गळगटाय अद्रेक सोम्या हांव सेंच्या तुका सारका सदा वस्ताय म्हाका म्हाका नाका सोम्या तूंच जाय म्हाका अद्रेक सोम्या हांव सेंच्याक तुका म्हाका नाका सोम्या तूंच जाय म्हाका आम्ही प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या अंमली कुडी रक्ताच्या जेवणान आम्ही दादोशी जाल्या. हातू भक्तीन वांटो घेतल्या वरवीं तुज्या सर्गींच्या संतोषान वांटो आमकां दी. आनीक आमच्या मोगाच्या सांत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाचें न्हू आज मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव अपुरबायेन प्रसंग दिवन देवाचें उतर आमकां विवरसून सांगलां. भोव मनादीक सिप्रियन पिंटो परमन्नूर फिरगजेचो विगार आनी परमन्नूर वाराड्याचो विगारवार. भोव उर्बेस्त आनी भोव मोगाळ याजक देवाच्या उतराचे परगटणार जायते रेतीऱ्यो तांणी आमच्या दियेसजींत तांणी दिल्यात. एक बांदपी, एक बुदवंत चिंतपी, एक देण्यावंत याजक आज आमच्या मदें तांणी हो वेळ करशिल्ल्या खातीर हांगासर येवन आमच्या खातीर मागिल्ल्या खातीर तांचो आमी उपकार बावडटाना व्हडल्या फिरगजेची ते विगार थंयसर मिसांव काम करूंक तांकां सांतांतोन देवाची विशेष मजत दिवं म्हणूनय आमी तांचे पासत मागता. आज मिसा वेळार गायनाची मांडावळ केल्या. श्री सायमन पायस आनी सांगात दिला सुप्रियान वास आनी तशेंच आमच्या शहराची कोयरिस्तां तांचो आमी प्रत्येक उपकार बावडटा. सैमान आमकां आमच्या आश्रयाच्या भुरग्यांक म्युजीक शिकयता. तशेंच सुप्रियन वास हेर एका दिसा म्हणलें बरें आमच्या चापलांत येवन सकाळींच्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां आदार दिता. ह्या दोगांय म्युजिशनाचो आमी उपकार बावडटा आनी तांकां बरें मागता. मीस जाल्ल्या उपरांत भायर वेतना तुमकां रिफ्रेशमेंट दितात, तुमी घेवंक आमी उलो दिता. आज सांजेर सोवरार मिलार फिरगजेच्या उक्त्या मैदानार कोणें जर तर मुर्दम दिल्या, दान दिलां वा कितेंय कुमो केलें जर सांजेर वाती दिवची मांडावळ आसा.
पावणे 6 वरांचेर तुमी येवंक आनी वात घेवंक आमी विनंती करता. फाटल्या 9 दिसांच्या नव्यानाक हजर जावन प्रत्येक जावन सकाळीं आनी सांजेर साबार जाणांनी तांचो आदार आमकां दिला. देव स्तुतेंत आनी तशेंच हर आमच्या आसऱ्याचे खातीर तांणी मागलां. ह्या पासत तांचो उपकार बावडटा. ह्या संदर्भी आमी उपकार बावडटा आमच्या आसऱ्याच्या ऑफिसाच्या शिबंदीचो. आज तांणी हांगासर देवस्तुती वचपा सरोन वेल्यांत तांचो आमी उपकार बावडटा आनी तांकां आमी बरें मागता. आतां उबे रावन देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. म्हाका आपोवणें दिल्ल्या फादर JB क्रास्ता डिरेक्टर सांच्या आश्रम आनीक हांगासर असल्या कडीपाद्रेबांक आनी तुमकां ही भक्तीपणान ह्या मिसा वांटो घेतिल्ल्यांक देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेसूचे नावे असर्यान केल्या संतांतोनी वर्त्या भक्ता देवसारांत तुवें नांव घायले पिडेस्तांक तुवें बरें केलें दर्या सांगळेक तूं फर्मायता आंगड्या पांगड्यांक बेऱ्यांक पावताय कितेंय सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडाक बुजवून धाडटाय महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच होता महिमा महिमा पवित्रत्म्या सदां ससना ससना. ये वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवारां दमसार आनी सोर तराची वशाची पिडा पयसतान उगडास कर. तुजे मरिपात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्यो तण जातात. बंदिवानाच्यो संकली तुटोन पडटात. तोंटे उठोन चलतात. कोरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सोर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय घराच्या नापयस जातात आनी आमच्या सोर गरजांक तूं पावताय. सोर पातयेन तुजेर दवर. तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता. तें सोर आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद. सांत आंतोनी आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोवचुचे खातीर प्रार्थुया. सरपदवेदरांनी सदां जिवोमच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळबोंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकाताना ताच्या आदारान सोर आनवारांतलें सुटाशें आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुजी सासाय आमी भोगिशें आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सम्या मारिफात.
मोखार पुत्रा सोबे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवाका Santo Antoni, amang pason, minantika, bagyon kasache kare, naram kam chadwa, anchadis panantle, bapa che, puta che, hanim pavitra atmya che navi, amen.